गोंयांत सध्या चोरयांच्या घडणुकांनी वाड जाल्या। सांगेवेल्या पिराराज वाठारांतल्या सावित्री नायक हे बायलेचे घर चोरांनी फोडले। फोडिल्ल्या घरात ती एकटीच रावताली। 2 दीस पयलीं ती आपल्या चेडवागेर रावपाक गेल्ली तेन्ना चोरांनी ह्या संदीचो फायदो घेवन चोरयेचो डाव रचलो। घराच्या दाराचे कुलूप फोडून आलमारीत आशिल्ले 1.5 लाखांचे भांगराचे वस्ती आणि 20,000ची रोख रक्कम फरायली। संबंधित घरकान्नीन हे चोरयेविशीं पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या। कुळागरात काम करपी बिगर गोंयकार कामगारांनी चोरी केल्या आसुये असो दुबाव तिणें उक्तायला। हांव चेडवागेर गेल्लें तेन्ना लॉक करून गेल्लें। मागीर शेजाऱ्यांनी म्हाका फोन करून विचारलो आगे 2 दीस जाले हे दारां खिळीची आहा, लॉक करूं ना कित्याक म्हणून म्हाका कळ्ळें। मागीर हांवें शेजाऱ्या दुसऱ्या फोन केलो, बाबरे मातशें घरा कडेन असो पळय रे म्हगेल्या कितें जालां, लॉक ना म्हणटा अशें म्हणून। जाल्यार मागीर त्या शेजाऱ्यान सांगलें आपूण घरा वचोन पळयना, तुगेलें दार फोडलां अशें म्हणून। मागीर चेडूं आनी हांव येयलीं। येतगीर घरा येवन पळयत जाल्यार आरमार उगडी आशिल्ली, बॅग हेवटेन उडयलां तेवटेन उडयलां अशें म्हणून। मागीर पुलीस स्टेशनार वचोन केस दिली आनी मागीर साहेब येयलो आनी पळयलो अशी खरी कंप्लेंट जाल्या। तूं कोणाचो संशय आहा काय म्हूण विचारलें। आमगेल्या हांगा शेजरा भाटांक भाटकाराल्या भायले घाटी रावता, म्हाका तेंचोच दुबाव। आमी इतलीं वर्सां रावल्या केन्नाच चोरी जावं ना म्हणून म्हाका ताचो संशय आसा। ओके, कितें चोरी गेला? चोरी म्हाजो एक हार व्हेलो आनी 20,000 हांवें 10,000 काजूंची दिवपा दवरलेले आनी 10,000 म्हाजे आनी हांव टुरा वचपा आशिल्लें म्हणून चेडवागेर गेल्लें। ते सगळें मोडोन वयतले म्हणून हांवें पयशे घरां दवरलेले। ते पयशे कितले लाखांचे ते आसले? सगळे आशिल्ले 50-60 हाराचो जातले। आनी सगळे टोटल कितले जातले? 1.5 लाख पूण जातलो न्हू। पूण तो चोरलो आनी हांव गेले त्या दिसाक चोरली दिसता ताणें। 2 दीस जाले खेळी म्हणटकीर म्हाका 3 दीस जाले काल आनी आयज 4 चवथो दीस जाल्यार ताणें तो घाटी एकटो पळो। म्हाका दुबाव येता तेजोच, कळ्ळें? ते कितले वर्स जावन आसले ते हांगा? ते 6 म्हयने बीन जाले, चोडटे नवीन येयल्ले। हांव आसा पिराराज दांडो सांगे भागांक आनी म्हाजे फाटल्यान तुमी पळयतात ते घरांक चोरी जाल्ली आसा। ही चोरी 2 दीस पयलीं जाल्ली, पूण जे ही घरांक एकटीच बायल रावता, तिका घोव ना, तशेंच 2 जाण चेडवां आसा तांकां लग्न करून दिल्लें आसा। ती खंय तरी आपल्या चेडवागेर आठवड्याक एकदां वयता आनी तशीच करून गेल्ले कारणान खंय तरी चोरांक संदी मेवळे कारणान हे घरांक चोरांनी चोरी केली। आनी जेन्ना जे शेजारी जे रस्त्यान क्रॉस जातात तेन्ना तेणी पळयलें की खंय तरी खिळी घातली आसा, लॉक ना। तर तिका फोन करून विचारतकीर तिका कळ्ळें की आपणें लॉक केल्लें, पूण अशें कितें जालें। मागीर तिणें येवन पळयलें जाल्यार खंय तरी दार फोडलेलें आसलेलें। मागीर तिणें बोडयेन खिळी काडली, भितर पळयलें सगळें सामान उस्तून दवरलें, सगळें जे सामान आसलें तें उस्तून पळयल्लें। तितूंत भितर 20,000 कॅश तेंचे चोरयेक गेल्ले आसा आनी एक हार जे टोटल मेळोन 1.5 लाख चोरयेक गेल्ले आसा अशें तिचें म्हणणें आसा। आनी जेन्ना आमी विचारलें की संशय कोणाचेर आसा काय तेन्ना तिणें सांगलें की जे हे भाटाक तुमी फाटी सरावंडींग सगळे भाट आसा आनी हांगा कामाक भायले लोक आसा ते खंय तरी तेंचे संशय येता। आनी जे मनीस हांगा उदक मागपा येतात ते खंय तरी उदक मागपा येतना तांकां घराक पळयताले अशें तेणी म्हणलेलें आसा। पूण आनी तशेंच एक मानाय, ते 2 जाण एक रूमाक रावताले, तितूंत भितर एक मानाय जो 3 तारखेक वचपा आसलेलो तो खंय तरी पयलींच गेल्ले कारणान तेजेर तिका संशय येयलो अशें तिणें म्हणलेलें आसा। पोलीस सगळें पळयला गेला, पूण आजून पर्यंत एक 1.5 दीस जालो तरी सुद्दां पोलीस परत येवन हांगा कसलीच इन्क्वायरी केली ना। गोमंतक TV खातीर गौरेश सत्तरकर।